न्यू मोर्जे मंगळारा सकाळी जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात जखमी जाल्ल्या पारसेच्या 23 वर्साच्या तरणाट्याक मरण आयलें। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण स्कूटर आनी मोटरसायकल चोपडेच्यान मोर्जे वाठारांत वताली तेन्ना ओव्हर स्पीडीन येवपी मोटरसायकलीन स्कूटरीक फाटल्यांतल्यान धक्को दिल्ल्यान स्कूटर चलोवपी तरणाटो आनी ताच्या फाटल्यान बशिल्लो जखमी जालो। स्कूटर चालकाक उपचारा खातीर जीएमसीत व्हरतना वाटेतच ताका मरण आयलें। मोटरसायकल चालकान घडणूक थळावयल्यान पळ काडलो। मांद्रे पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा। काल पहाटे 5 वरांचेर न्यू मोर्जे हांगासर एका स्कूटरीचेर बुलेटीन वचपी वाहन चालकान जबरदस्त धक्को दिल्ल्यान पार्शे हांगासरलो साहिल पार्शेकर 23 वर्साचो तरणाटो सोमतोच खलास जावपाची घडणूक घडली। त्या उपरांत रामानंद नेवजी हांणी मांद्रे पुलिसांकडे कागाळ केल्या। रामानंद नेवगी आणि साहिल पार्सेकर हे दोगूय स्कूटरींतल्यान मोर्जे ते पार्शे वताले। त्याच बरोबर एक बुलेट आयली आणि तांचेर जबरदस्त धक्को दिलो। ते जखमी रस्त्यार पडले, पूण तांकां उखलपा खातीर किंवा तांकां हॉस्पिटलांत व्हरपा खातीर त्या बुलेट स्वरान कसलीच हालचाल करूंक ना। ताबडतोब थंयच्यान तो आपली बुलेट घेवन पळून गेलो। जखमी जाल्लो साहिल पार्सेकर हांगा बांबोळी हॉस्पिटलांत व्हरतासर वाटेरूच ताचो अंत जाल्याची घडणूक घडली। मांद्रे पुलीस निरीक्षक गिरेंद्र नायक मुखायलो तपास करीत आसा। हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर।